मिसाच्या बुलदनाक सुरवात दिवंक आमी गायन करतले A16 पेज 8 A16. Paul, मारून वाटो चोलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या पावलार पावल मारून वाटो चोलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या जेरुसाले शार देवा वस्तीचे ताकाच आमी तुय मेळून पोचपाचे जेरुसाले शार देवा वस्तीचे ताकाच आमी तुय मेळून पोचपाचे पावलार पावल मारून वाटो चोलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या पावलार मारून वाटो चोलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेजू आयज खरीत भशेन आमकां हे संवसारांत आमचें काम आमी कोत्ता तें कित्या पासत कशें ताची आमकां आयज समजूण दिता. तशेंच आज खरीत भशेन आमच्या गोंयांत देव आपोवण्या पासत मागूंक आमकां बिस्म साहेब सुचयता. जावं दादले जावं बायलो आपलें जिवीत देवाक भेटोवन देवाचें काम मुखार व्हरूंक जीं कोण मुखार सोडल्यान ताका ताचो आदार मागुया. जाय तें आपोवणें आमकां दी म्हूण देवा लागीं मागुया. तशेंच मागुया जीं कोण हे पिडेक COVID-19 हे पिडेक सांपडल्यांत तांकां बेगीनूच बरी कर आनी आपल्या कामाक पोत्तून धाड म्हूण मागुया. फावो ते परी हे भेटेंत आमी वांटो घेवच्याक आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा तांय बोगसडे मागुया. हांव पातकी सोरपोदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत बागीवन सदांचांक वारमरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोमिया काकूत कर. सुम्या काकूत को. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत को. सोमिया काकूत कर. सुम्या काकूत को. महिमा देवाक उंचोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, स्वर्गींच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता, बापाचे एकलेच पुता, सुमिया देवा, देवाची शिडी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र सुमूर्तीचे सगळे नेम
तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायल्याय. तुज्या आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदिशी तो तुजे सगळे पवित्र आत्मेचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतनां सोडची. ताणें सर्वेस्पराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. ताणें आमच्या देवाशी येवचें कित्याक तो ताका भरपूर भोगसणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतनां तुमची चिंतनां न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर. जितले मळब प्रितुमे परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटा परस आनी म्हजी चिंतनां तुमच्या चिंतनां परस उंच. देवाचें उतर हें. देवाचे बोडकर. आमचो जबाब. आपणाक उलो मारतल्यांक समेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. एकदां म्हणया. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागींच आसा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी तांबनासतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पर कितलो थोर आनी वंदिवंत. ताच्या तोरायेचो ठाव घेवंक नजो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्यांक समेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. सर्वेस्पर कितलो कोणवाळो आनी मायेमोगाचो. ताचो राग सटकून चडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचनाक कितलो मायेमोगाचो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक खऱ्या मनान तो उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, हांव मरून हो जिवो आसूं सदांच आनी ओदीक करून आतां सगल्या बळान क्रिस्ताक म्हजे कुडींत मोहिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जिवंक म्हजे ओदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें विचून काडचें तें म्हाकाच समजना. दोनूय वाटांनी हांव ओडून वेतां. एके वाटेन वेगीं हें जिवीत सोंपोवंक क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम ओदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव अजून जिवो उरूंक तुमच्या पासत ओदीक गरजेचें. कितेंय जावं जेजूच्या सुवर्तमाना प्रमाणें जियेतात. देवाचें उतर हें. देवाचे बोडकर. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमचीं काळजां उगड सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुका सुम्या जेजून आपल्या शिसांक येवपार सांगली, स्वर्गींचें राज अशें. एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या धाकांच्या मळ्यांत काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक भावराड्या लागीं कबलात करून ताका ताणें आपल्या मळ्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिंट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी म्हळें, तुमी म्हज्या मळ्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी दुसरे बेश्टे उबे आसलेले ताका मेळ्ळे आनी ताणें ताका म्हळें, तुमी आखो दीसभर हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? ताणें जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक ना देखून. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, तुमी सगळे म्हज्या मळ्यांत वचात. सांजेर भाटकारान आपल्या मुद्दमाक म्हळें, भावराड्यांक आनी निमाण्यांतावन सुरू करून पयल्यांक पुऱ्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण ताकाय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण त्या भाटकाराचेर गुणगुण म्हणूंक लागले, हे निमाण्यांनी 1 वरभर काम केलां, तरी आख्या दिसाचो भार आनी उणेत घेतलेल्या आमकां आनी तांकां तुवें एकेच तरेन लेखले. पूण तांतले एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केल्ली की ना? तुजें तूं घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच ह्या निमाण्यांकूय दिवंक म्हाका खोशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करून नजो. हांव बरो म्हूण फुटलो तुजो दोळो. हेच परी निमाणी ती पयलीं जातली आनी पयलीं ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी वाकणी तुका क्रिस्त. भाव भयणीनो, हें जें कितें आमी आयकलां, धाकांचो मळो वो शेत आनी कितें तें म्हळ्यार संवसार. हे संवसारांत जिन्सां बासांचे भावराडी आमकां मेळटात. आनी कशे हे भावराडी काम करतात, कितलो काळ करतात आनी कितले ना करतात तें देवा मुखार कांयच न्हय. पूण कशें कोत्ता हांव ताचेर देव आपलें मन लायता. हांगासर शुभ वर्तमानांत निमाणे आयिल्ले तांकां 1 दिनारूच मेळ्ळो, जशे पयले आयिल्ले सकाळीं 9 वरांचेर वो सकाळींच्या कामांच्या वेळार ताकाय तितलेंच मेळ्ळें. मागीर जाय तें पळयता ह्या संवसारांत. देवान मनशाक रचलो बेकार बसूंक न्हय, सुसेगाद आयतें मेळूंक, ती रुखाचीं फळां खावंक. हें पळयत पुस्तकाचेर
पयलेच अभ्यासवरान मेळटा 15 बिबोळ देवान आदामाक ते बागेन घालो ताणें काम करच्याक आनी आपलें पोट भरच्याक. वेगवेगळे भाशेचीं कामां देवान दिल्यात. कशें आमी कोत्ता ते प्रमाणे आमकां शेवटाक मुजरी मेळटली. कितलो तेंप तूं रावलोय, कितलो तेंप तुवें काम केलें, कशें तें कांयच ना. आमचे इगोर्जेन तर आमी दीस पळोवंक येता. तुमी गोयले आयकलां आसतलें सेंट मेरी गोरेटी म्हणून एक 12-13 वर्सांची चेडूं. तो तांचो एकलो मानाई काम करपी तांच्या घरा. ताचें निर्मळपण ओगडां मुखार सरलो गोरेटीन दिवंक ना. आपलें जीव ओगडायलो, जीव काडूंक दिलो, पूण आपली कूड दिवंक ना. तें आयज स्वर्गार आहा, ताका इनाम देवान दिलो. स्वर्गार भाग्यवंत म्हूण पाप साहेबान परगटलें. भुरगें ल्हान भुरगें आनी आमी जाणटे 80-90 वर्सांचे आमकां कितें जातलें. दुसरो आमकां मेळटा आतांच फाल्यां ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान आमी सप्टेंबरांत आसा. एकलो तरणाटो 15 वर्सांचो कार्लो आकुतीस म्हूण कंप्युटर स्पेशलिस्ट, पूण ताका रगताची पिडा जावन तो सोंपलो. आनी आतां ऑक्टोबराची 11 पाप साहेब ताका भुक्तीवंत म्हणून संवसाराक परगट्टलो. कितलीं वर्सां म्हळ्यार हांगा आमकां शुभ वर्तमान दिश्टी पडटा ते वचतात. आमी दीसभर काम केलें आनी एकूच वर केलें, पूण एक सारकें आमकां तुमी दवरलें जाल्यार ताचेर धरलेलें ना. कशें आमी कोत्ता, कित्याक कोत्ता. तो देवाचें काम कोण काय आमकां. स्वर्गीय राज्यांत पावपाक आमी कसलें काम करूंक जाय संवसारांत. एकलो भुरगो खंय जेजुता येवन विचारता, सायबा स्वर्गार वचून कितें करूंक जाय. आनी जेजू 2 उतरांनी ताका जबाब दिता, चड सांगना. उपदेश पाळ. तुमी जाणात देवाचे सुमूर्तीचे उपदेश 10, तर हे 10 उपदेशांत देवा वाटेन आनी मनशा वाटेन आमी कशें चलूंक जाय तें आमकां सगळें मेळटा. म्हणटच बरे भाशेन आमी चलूंक. तेच बराबर जेजू आमकां सांगता, स्वर्गीच्या राज्यांत तूं भितर सरतलोय जाल्यार दयाळ्यो करण्यो आदारून जिये संवसारांत. भुकेल्ल्यांक जेवंक दी, तानेल्यांक पिवंक दी, बेंगळ्यांक न्हेसूंक दी, परदेशांक बिराड दी. ह्यो दयाळ्यो करण्यो ज्यो आमकां शिकयल्यात म्हळ्यार कितल्यो 14. 7 कुडीच्या फायद्याच्यो, 7 आत्मीक फायद्याच्यो. तर बरें क्रिस्ती जिवीत, बरें जिवीत आमी जियेवन एका दिसा जशें निमाण्या मनशांक त्या भाटकारान काम केल्ल्या पासत मुजरी दिली, हेच भाशेन आमकांय ते मागीर निमाणे दीस जावं वो पयले दीस जावं आमकांय जेजू मुजरी दितलो. आनी जशें हांव सुरवातेक सांगतालो, हेंय आमी मनान धरून जेजू थंय मागुया. आपोवण्या पासत, देव आपोवण्या पासत जावं यज्ञीक, जावं मोठभाशी, जावं सिस्टरी जावंक देव आमकां आपयता. पयले सुवातेर म्हाका दिसता आमी देवाक आर्गां दिवंक फावो. कित्याक हे आमचे गोंयचे धर्म प्रांताक परस आनी खंयचोय धर्म प्रांत तो मागीर केदो व्हडलो जावं, इतले पाद्री आसलेले, इतल्यो माद्री आसलेल्यो म्हाका दिसोन आसात.
देवाचो बळ ती आमकां, देवाचो आदार तो आमकां. आनीक आमचे मुखार गेल्ले जावं जुझेबाज जावं फ्रांसीस शावेर ताणें आमकां बाट दाखयल्या पासत आज आमचे गोंयचे पाद्री आख्या संवसाराक काम करतात आनी फुडाकार करतले. तर आज हो दीस आमकां तर आमचो विस्म साहेब मागता बरीं आनी जायतीं आपोवणी देव आपोवणी आमच्या गोंयांत उपजूंक आमी पयले सुवातेर देवाक आर्गां दिवया इतल्या आमच्या ओत्मीक अधिकाऱ्यां पासत आनी नवीं आपोवणी घेवन नवे यत्नीक जावं मोठवाशी जावंक दुसऱ्यांक बोळ दिवंक. उबे रावन आमचो भावार्थ उच्चारुया. सतमानता देवाक, स्वरूप पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वींच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो, आंकवार मरयताय जल्मलो, पंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका फुरसार झडलो, तो मेलो आनी ताका निखी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सूर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांय जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. ही आमची आतां थोडीशी मागणी आमच्या मोगाळ सर्गींच्या बापा मुखार दवरुया. आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी तशेंच पाद्री माद्रींनी आपल्या जिवाच्या देखींतल्यान देवाच्या राजाचें बी मनशाच्या काळजांनी तशेंच तरणाट्यांच्या जिवितांत वोपूंक तांकां जेजूचो मोग जाकूंक दिवंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं विस्वासान मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सदांच आपले निस्वार्थी सेवे वरवीं आपले पोटचेच्या बऱ्या खातीर पोट्टिकेडीन एकवटान आनी माये मोगान वावरूंक जेजूची शांती आपल्या वावरा वरवीं सोगल्यांक शिपडावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. सोगल्या आमच्या शिक्षकांनी, देव संदेशकारांनी आनी आमच्या आवय बापायनी देवा मुखार आपली जबाबदारी वळखून भुरग्यांक सदांच स्वताचो मोगाचो आनी बोगसोण्याचो रस्तो दाखोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आयच्या काळार भुरग्यांनी तशेंच तरणाट्यांनी आपल्या चालत्या जिवितान संवसाराच्या बुलोवण्यांक पाट करून देवाचें आसणें आपल्या शेजाऱ्यां सोवें अणभवूंक आनी तांची सेवा करूंक पाद्री माद्री आनी मोटवाशी जावंक फुडें सरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. फाटल्या कांय दिसांनी कोरोना व्हायरस हाचे खातीर संवसारांत जायती उंचाबोळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी जायतो लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय घेतोल्यांक सोंसणिकाय आनी गोठाय, पिडेंत कोश्टवतोल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा
हे मागणे कोता तुका. भोव मोगाळांनी काकूट सरा बापा ही आमची खालती मागणी आयकून घे. तुवेंच ह्या उंडे आमच्या काळजान घाले म्हणून तूंच ते शाती पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. दानातोयराच्या वेळार आमी गायन करूया C38 पेज 44. C38. मुझे हाथ के मुझे पाएंगे स्वीकार कोरावता कोशे तुझो mój mógł borgård koru szuko borso kljandihu Tukats baba sur moche Dita tuka ekane Tukas poptam sur moche Tuce ste korka shene Tukats baba sur moche Dita tuka ekane Tukats poptam sur moche Tuce ste korka shene म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सुबेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुजे पोरजेची देणी प्रोत्सून जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो करून मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसून तुमचेय सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातान पडटा. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मोरयेत हांव जल्म घेतलो. फुरसाचें मरण सोंसून सासनांच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनांचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बाराबर आनी सर्गींच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच फशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोर पुंची. तेच पर्यंत जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें बारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी कालसींतलें पियेताव. तितलेय पावटी तूं वैभवान ह्यो सोड, आमी तुजें मरण परगटाव. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी इसवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन भासताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागीबंद बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती, तिचो पोती भाग्यवन जुसे, भाग्यवन दोन दुतां, भाग्यवन जुसे बाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तेच जेजू वरवीं, तेच जेजू सांगाता, तेच जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगल्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान रेखतां. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सगल्या आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दितूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काटुली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काटुली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काटुली आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेवंक वेतां, ती आमचेर झडटी आनी हास्ताडी ना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकेन ओकोत दिवन. आज आमचो मोगाळ जेजू देवाचो मेंढरो तो संवसाराची पातकां काडटलो. ह्या मेंढऱ्याच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्ताची कूड म्हाका सासणाच्या
ह्या वेळार आमी गायन करूया D46 पेज 74 D46. Sốt cao sang đau, she liang khao đan, mu che vor vi, bitur solear, con lui to sao, satlo salvar, zuru daka, subahudar, zuru daka, subahudar, Dev da viswas tujhe, Dev da viswas sodans tujhe, ama shelian, Golia Jesu, Ekatsina, Dovo Somu, Dev da viswas tujhe, Dev da viswas sodans tujhe, ama shelian, Golia Jesu, Ekatsina, Dovo Somu. तुझ्या आज्ञा आमी जतनायेन सांबाळच्यो म्हूण तूं फरमायलाय. तुझे नेम पाळच्या मार्गार म्हजीं पावलां थीर आसूं दी. प्रार्थया. स्वर्गींच्या बापा, तुज्या साक्रामेंतांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमचे असोकतायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दोयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फोड आमचे जिणेचे चालींत आमी भोगीसन दाखोयसो कोर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आनी आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. शेवटचें गायन F20 पेज 95 F20. संसार सोपोरियान, तुमचे संगाती हांव आसा. संसार सोपोरियान, तुमचे संगाती हांव आसा. बापान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेया, ताच्या बोलान सोगतीन देसान सोगल्यांक मोचे कोवाय जायात. संसार सोपोरियान, तुमचे संगाती हांव आसा. संसार सोपोरियान, तुमचे संगाती